join Stellar Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. हांगा सगळे जमले पळय ते नवोदय विद्यालय वाळपय या JNVT एग्जाम आसता पळय त्या एग्जामीक आन्सर केल्ली आमची भुरगीं तेची पेरंट्स आतां जालां कितें की हे फावटी फर्स्ट टायम आमकां अशें कळून येयला की नॉर्थ गोवाच्या भायली भुरगीं म्हणजे नॉन नॉर्थ गोवन्स भुरगीं ही भुरगीं हांगासर सिलेक्ट जाल्ली आसा JNVT एग्जामीक आनी तो आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा. सो त्या खातीर आमी आयज कलेक्टराक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक गेल्ली की ह्या भुरग्यांची सखोल चौकशी करची आणि जर ते भुरगे नॉन गोवन आसा जाल्यार तेंचे योग्य ती कारवाई करची आणि हो जो प्रोसिजर आता तो ऍडमिशन प्रोसिजर स्टार्ट जाला तो बेगिनातले बेगीन होल्ड करचो. तेंच्यांनी युट्यूबाचेर महाराष्ट्र माझा तेजेर एक तेंच्यांनी लायव्ह व्हिडिओ घातलेलो श्री क्लासीस तळेवाडी आणि तेंचो हेड कोण आहा तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगितले की आमची नवोदयान वाळपय हांगासर इतली भुरगीं सिलेक्शन जाल्या म्हणून ती भुरगीं जी हांगासर येयले त्याच भुरग्यांचे नांव आहे पळय रिजल्टाचेर गोवा सिलेक्शन 80 भुरग्यां पैकी 25 भुरगीं तेंची आसा पळय तेंची आमी नांव रिजल्टाचेर नांव आहा सर तेंची. महाराष्ट्र मालवण सुद्धा ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सेम अशें जाल्ले तेंचो सुद्धा पळय तेंच्यांनी सेम दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टातली भुरगीं त्यांच्या डिस्ट्रिक्टान बसयल्ली तेंच्यांनी असोच आवाज केलो तेज्या उपरांत त्या भुरग्यांची ऍडमिशन बंद केल्ले असले. तो सरळ सांगता की आमचो एक मनीस आता वाळपय हा सर हा तो सगळे आपले डुप्लिकेट कार्ड्स इवन रेजिडन्स सर्टिफिकेट आणि कितें इवन सगळे पेपर कारवाई कितें आहा ते सराक धरून करता म्हणा प्रिन्सिपलाक सर JNVच्या. इतली आमी पेरंट्सांनी इतली मेहनत घेतलेली सर आमच्या भुरग्यांक गोयच्या भुरग्यांक ही फॅसिलिटी दिल्ली आहा ती महाराष्ट्राच्या भुरग्यांक कित्याक बेनिफीट घेवचे. आणि इवन पास म्हणून रिजल्ट सुद्धा येयलो आणि मागीर सरान म्हाका सांगले नवोदयाच्या सरान कॉल केल्या उपरांत सांगले सर म्हाजो रिजल्ट पास येयला आनी आतां फेल कसो ना ते फेल म्हणून सांगले. मागीर थोडे दिसान आमकां कळ्ळें की कोणी हेंच्यांनी सांगलें आमकां की 25 भुरगीं भायली येयल्या म्हणून. सो आमची गोंयान भुरगीं आसतना भायली कित्याक. हेचेर आमच्या कलेक्टरान डॉक्युमेंट तांकां दिवच्या पयलीं रेसिडेंट जावं जो प्रकारचो डॉक्युमेंट दिवच्या पयलीं त्याच प्रमाणे मामलेदारान आनी JNUच्या प्रिन्सिपलान हे सगळे तेंचे चेक करूनच त्या भुरग्यांक 25 भुरग्यांचे इन्क्वायरी करूनच तेंचे फुडें कितें तरी निर्णय घेवचो.